वर्साचो सादो काळ 8वें सातोळे सोमार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 10 वळी 17 ते 27. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवन आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हटलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणाय, जिवीशी मारूं नये, परतवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गवाय दिवं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांत थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची आपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हटलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी स्वर्गार तुका ठेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खंतवलो आनी दुखाभरीत जावन खट सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपले भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हटलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस थटाकलें. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हटलें, तुज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. देवाच्या राज्यान एक गिरेस्त भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिराडांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक थारोवन मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ पृथ्वीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान गिरेस्तकायेक लोबदून ती आपणाची कुशालकाय म्हूण समजून एक गिरेस्त तरणाटो सासणीक जिविताची वाट सोडटा. तो सगल्यो आज्ञा पाळटालो आनी संपूर्णायेन बरो जावंक सोदतालो. जेजून ताचेर आपुरबायेची नदर घालून तो सासणीक जिवीत फिक्रीन आपणावंक सोदतालो तें पळोवन ताका तो गूट उक्तो करून म्हटलें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी गरिबांक दी. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. सगळोच गिरेस्तकायेन भरलोलो हो मनीस सरना तसलो सासणीक जिविताचो ठेवो वगडायता. प्रितीच्या बाबळांनो, आमच्याय जिवितान ह्या तरणाट्या सारकें जेजूचो पाटलाव करूंक कितें आडखळ हाडटा गाय, कितें अडथळो जाता गाय, तें आमी नियाळूंक गरजेचें. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. आमेन.